गोवा सरकारतर्फे तसेच समाज कल्याण खात्यातर्फे आम्ही मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा ही योजना अत्यंत यशस्वीरित्या राबयिल्ली आसा आतापर्यंत। या वर्साची मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रे खातीर पहिली जी ट्रीप वतली ती वालंकनी वतली आमच्या क्रिस्तांव भावा खातीर किंवा हिंदू भावा खातीर कोणा खातीरय ही ट्रीप वतली ती 9 जानेवारी 2026 आनीक सकाळचे 10 वरांचेर मडगांवच्यान ही साधारण ते 1200 यात्रियांक घेवन ही वालंकनीक वतली। म्हजी सगळ्यांक प्रार्थना आसा सगळे जे मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रे खातीर वचपी यात्री हांचे खातीर की तुमी तुमचे खातीर एक स्पेशल कोणाकय वचपा खातीर एक पोर्टल हें केल्लो आसा। ताचें नांव जावन आसा www.yatraconnect.in। हाचेर तुमी लॉगीन जावपाचें। लॉगीन जातकच एक स्क्रीन येतलो, ताचेर तुमी तुमचें नांव घालतकच तुमकां एक पासवर्ड मेळटलो आनी हाच्या फुडें हो पासवर्ड तुमी वापरपाचो। नांव घालतकच तुमचो पत्तो घालपाचो आनी तुमचो मोबायल नंबर दिवपाचो। मोबायल नंबर दिले नंतर सकयल एक कॉलम येतलो जो तुमचो आधार कार्ड घालपाचो आनी ताचे नंतर सबमीट केले नंतर तुमकां आधार कार्ड घालपाक तुमचो फोटो स्कॅन करपा खातीर स्क्रीन येतले आनी हे स्कॅन जाले नंतर एक हातून भितर थोडोसो वेळ वतलो आनीक तुमचो सीट ऑर्गनायज जालो। एक फावटी तुमचें कन्फर्मेशन जालें, त्या कन्फर्मेशन जातकच तुमच्या मोबायलाचेर तुमकां तुमचो बोर्डींग पास येतलो। तो बोर्डींग पास एक ई बोर्डींग पास म्हणून तुमच्यांनी वापरपाक जाता आनी तुमकां एखादे वेळ खंय दाखयतलो जर जायत तुमचो मोबायल केन्नाय ऑफ जावपाक शकता म्हणून तुमी एखादे वेळ ती बोर्डींग पास फिजिकल कॉपी घेतली जर जायत, प्रिंट कॉपी घेतली जर जायत ती तुमकां थ्रू आउट वापरपाक मेळटली। आनी ही प्रिंट कॉपी घेवन जेन्ना तुमी 9 जानेवारीक मडगांव स्टेशनाचेर वालंकनी वचपा खातीर येतले, ह्या पास दाखयना फुडें आमचे सगळे जे व्हॉलंटियर्स आसात सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचे JTDCचे आनी ते व्हॉलंटियर तुमकां तुमच्या सिटाचेर बसयतले। थंय एक म्हणजे म्युजिकल तुमकां तें म्युजीकय देवाचें आयकुपाक मेळटलें। सकाळ फुडें ब्रेकफास्ट थंय जातलो, तुमकां फ्रुट्स जावं बाकीच्यो ज्यो गजाली आसा हायजेनीक वे तुमकां थंय सर्व केल्यो गेल्यो वतल्यो। खंयचेच यात्रीक कसलेच प्रकारचे 5 रुपये पसून बोल्सान घालून वचना जाल्यार पसून तुमकां सुखरूप परत एक फावटी सगळें जेवण, रावपाची वेवस्था, मिसाची किंवा मासाची वेवस्था, थंय पावले नंतर योग्य रित्या तुमकां टायम हें सगळें जातलें। जेन्ना तुमी जानेवारीच्या 9 तारखेर सकाळ फुडें 10 बोर्डीन जातले ते तुमी दुसरे दीस सकाळ फुडें वालंकनी पावतले सेम टायमाचेर 24 आवर्स जर्नी। ताचे नंतर तुमकां थंय हॉटेल दिले गेले वतले, थंय तुमकां न्हावन धुवन तुमकां कपडे चेंज करून फ्रेशन अप जावन तुमकां एक हें मेळटली गाडी मेळटली। ती गाडी तुमकां घेवन वालंकनी चर्चीक वतली। चर्चीक तुमचे वेलकमा खातीरय आसतले। चर्चीची सगळी वेवस्था तुमकां मास करपा खातीर ती चर्चीच्या मॅनेजमेंटाच्या तर्फे करून दवरिल्ली आसा। चर्चीचें सगळें काम जालें, तुमची ब्लेसिंग्स घेतली, ताच्या नंतर तुमकां भोंवपाक अजून 7-8 तास थंय मेळटले आनी ते 7-8 तासांनी नंतर तुमी परत एक फावटी 7 ते 8 दरम्यान तुमच्या हॉटेलाचेर येवपाचें आनी त्या हॉटेला कडच्यान परत एक फावटी फ्रेश जावन परतीच्या प्रवासाक लागपाचें। म्हणजेच 10 तारखेर रातचे 10 तुमकां परत एक फावटी ट्रेन वालंकनीच्यान सुट्टली आनी दुसरे दीस 11 वरां जावन 10 वरांचेर ती हांगा परत पावतली गोंयान भितर। हो प्रवास सगळो सुखरूप आसतलो। प्रवासाच्या दरम्यान सगळे हायजेनीक जेवण तुमकां जाय तसलें तुमच्यांनी ऑर्डर करपाक जाता। म्हणजे एक मेनू आसा त्या मेनूच्या भितर आनी तुमकां बरें जेवण, तुमकां बरी च्याची वेवस्था, तुमचे आरोग्याची दखल घेवपा खातीर एक डॉक्टरी सेवा, एक इमर्जन्सी डॉक्टर्स आनी नर्सीस तुमचे कडेन आसतले। तुमकां प्रोटेक्शन दिवपा खातीर रेल्वे पोलीस सदोदीत तुमचे बरोबर आसतले। जर कोणी दिव्यांग व्यक्ती आसा जाल्यार दिव्यांग व्यक्ती आसा किंवा जाणटे आसा जांकां एटेंडंटाची गरज आसा, तांचें वखद दिवपा खातीर, मेडिकेशन करपा खातीर, जाल्यार तांकां आपल्या एका मनशाक एटेंडंटाक व्हरपाक मेळटा। एटेंडंटाक व्हरपाक ज्या लोकांक मेळटा जांकां खऱ्यांनीच गरज आसा, प्रत्येकाक व्हरपाक मेळना। तुमी तुमचे
एक प्रूफ दाखोवचें पडटलें की तुमकां त्या एटेंडंटाची गरज आसा आनी ते अपलोड जातकीर तुमकां एटेंडंट मेळटलो. म्हणूनच परत एक फावटी सगळ्यां कडेन मागता ह्या सुविधाचो फायदो आमच्या सगळ्या भावांनी आनी भयणींनी घेवचो आनीक ही जी पयलीच यात्रा ह्या वर्साची मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा आसा ती सफल करची. आनीक ही यात्रा करता आसतना आमी टाय अप केल्ले आसा GTDC गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हांगा आनीक तांच्या ह्या सेवेचे म्हणजे गोंयचे मुख्यमंत्री यांच्या आशिर्वादान आमचे सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट आनीक आमचे GTDC एकठांय येवन ही यात्रा सफल करपा खातीर आमी प्रयत्न करतात. हांव सोशल वेलफेअर मिनिस्टर आशिल्ले कारणान सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता 1200 यात्रेक घेवन पयली ट्रेन वालांकिनीक 9 तारखेर 10 वरांचेर सकाळी मडगांवच्यान सुट्टली. ताचो लाभ तुमी घेवचो. एक चतराय दवरता आपल्याक लागपी सामानाची एक तुमकां म्हणजे टूथपेस्ट जावं बाकीचो सगळो किट दिलो वतलो, पूण तुमकां लागपी चादर आसतली, टॉवेल आसतलो, स्वताचें निजी सामान आसतलें, टॅबलेट्स आसतल्यो हें घेवन वचचें. कोणी नशा करपी मनशांनी ही ट्रीप अवॉयड करची, कारण नशा करपा खातीर हांगा कोणाक खंय परमीट केले गले वचचें ना आनीक एका मनशा खातीर ट्रेन थांबोवप शक्य ना. सो तांणी प्रत्येकान आपापली जबाबदारी घेवची. ही यात्रा सगळ्यांक सुखरूप परत तुमी येवचे देवा कडेन मागता आनीक की तुमकां सगळ्यांक देवान बरें आरोग्य दिवचें. ह्या सफरीच्या दरम्यान ह्या यात्रेच्या दरम्यान सगळ्यांक निरोगी आयुश्य मागता आनीक ही यात्रा सफल करपा खातीर सगळ्यांनी आमचे बरोबर एक सामुहीक रित्या आपापल्या जबाबदारीन स्वताची काळजी घेत ही यात्रा सफल करची.